सुरुवात एक गीत घेऊया R31 पेज नंबर 193 R31 Sacramenta Raulolia Mogacha Jesus Sacramenta Raulolia Mogacha मुनशा सोयबान आयिल्ल्या देवाच्या पुता आमची मदीं तूं आसाय. भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेलो जेजू ह्या वेळार आमची मुखार हाजीर आसा. सगळे कांतिकायेन आमची मान बागून ह्या आमच्या दुनिया देवाक गिरीत भाशेन आमचे मुखार आमकां दर्शन दिवंक तो आयलाय. बापाचो एकलोच पुतो आमचे खातीर संवसारांत तो आयलो. स्वर्ग सांडून आमकां मेळून तो आयलो. ह्या वेळार आमचे मुखार हाजीर आसा देखून आमची मान बागून पोरणी पाट आनी नमस्कार आमी ताका करुया. आमी गायन करतले R4 पेज नंबर 176 R4 पेज नंबर 176 बापाच्या एकल्याच पुता
Sorgicha bolis rasa Sorgata devun ayun Sosara matu galai Namaskar Tuka Kota Mogapso Tuka Nita Namaskar Tuka Kota Mogapso Tuka Nita Tisru Dadoshi Baba Mode Zadato Kalis Tuje Agaso Tuje Soshi Murgota Kasa Auchi Namaskar Tuka Kota Mogapso Tuka Nita Namaskar Tuka Kota Mogapso Tuka Nita जेजूचेर आमी नदर घालुया आमचो नमस्कार आमचे वंदन आमची महिमा ताका फावो आमचे वाखाणणेचेर तो चडना महिमा दिवन आमचे भाशेन व्हडपण तो दाखयना बगोर ह्या उड्याच्या रुपान तुका आनी म्हाका पळोवंक तुका आनी म्हाका सांगात दिवंक तुजो आनी म्हजो प्रश्न जाणो जावं तुका आनी म्हाका आपलो मोग वांटूंक सोमी हांगा आसा सोम्याक थोडो वेळ आमी आमचे दोळे ताचेर लावन रूप पळोवया म्हजो वेळ आजून येवंक ना अशें जेजू म्हणटा म्हजो वेळ येतूच न्हवऱ्याक काडून उडटले आनी ताचे सांगाती त्या वेळार उदोन करतले भाग्योंत आगुस्तीन काय बरी म्हणटा जेजू पदवी आसा मरणाची आनी ताका पदवी आसा देखून तो आमकां ही पदवी पुनर्जीवनपणाची आमकां तो दिता आमकां भरवोसो दिता होच जेजू मगळ जेजू हो नवो दीस तूं आमकां दिता आसतना जायती आमची बाबा भयणां हो नवो दीस पळोवंक पावंक ना आमकां तुवें दिलोय वी आर ग्रेटफूल टू यू लॉर्ड थँक यू फॉर दीस ब्युटिफूल डे आज सकाळीं उठून आमचे सांदे बरे तरेन वाव करूंक पावले आमकां आयकूंक आयलें आमकां दिसूंक आयलें
आमकां उलोवंक मेळ्ळें आमी चलूंक पावल्या हे सगळ्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता जेजू. आज आमी खिरीत भाशेन उठल्या आनी सकाळीं फुडेंच ह्या देव मंदिरांत आयली, तुजें दर्शन घेतलें. ही देणे तुवें आमकां दिली देखून तुका आमी दिनवासता आनी वाखाणटा. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. सगळीं म्हणया बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. बरे तरेन आमकां तुवें रात दिली, रात्री वेळार आमकां बरे तरेन झेम पडली, स्वास्थ आमचो बरो आसलो, बरे तरेन आमी उठली सोम्या. ह्याय देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आमचे भोंवतणी आसलेलीं भावां भयणां बरे तरेन आसलीं, शांतीचें वातावरण तुवें आमकां दिलें. आमचे सर भोंवती वादळ मोड येवंक ना, भलतेंच बरे तरेन थंड वारो आमी घेतलो, सकाळचो उजवाड आमी पळयलो सोम्या. हे सगळ्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवास म्हणटा. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. आमचें तोंड हे वेळार उगडुया आनी आमच्या दुनियाक आमच्या सोम्याक आमी हो दीस दिलो आनी दर एक घडी आमकां तो दीत आसा देखून व्हडल्या ताळ्यार आमी दिनवासूया. सर्गीच्या मोगाल बापा तुका आर्गां दिता दिनवासता. वायचो दीस तुवें आमकां फावो केलो देखून तेच भाशेन बापाक दिनवासता. आमकां ब्रेथ आमकां दिलें देखून आनी कुरपा तुजे फुड्यान येवपाक बापानूच आमकां हें फावो केलां. जोवांच्या 6व्या अवेसरान आनी 40:04 चवथे लायनीन देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, तुमी म्हजेशीर येयल्यात जाल्यार वगत तुमकां म्हज्या बापान तुमकां हाडलें. मोगाळा जेजू, बापाक दिनवासता, आर्गां दिता. हो सुवास आमच्या जिवितांत घातलो देखून आनी ह्या जाग्यार येवन तुजी कृपा आनी बोल आमकां फावो केलें देखून तेच भाशेन मोगाळा जेजू. ह्या वेळार उबारता मोगाळा जेजू. जायतो लोक जो हॉस्पिटलींत कश्टवता, तरेतरेच्या दुयेंसांनी कश्टवता, तांकां कसलो इलाज फाव करून आनी जेन्ना जेजू कुलो मारता तांकां सगळ्यांक पेकोणी फाव कर म्हूण मागता. आमच्यान कांयच तुका दिवंक जायना मोगाळा जेजू. वगत आमच्यान तुका आर्गां दिवपा जाता दिनवासता. ताकाच लागून तुका मोगाळा जेजू आर्गां दिता दिनवासता. हेचो दीस तूं आमकां फाव केलो देखून तूं आमकां रागान सांबाळ. सगळ्या आमच्या जिवितांत बऱ्यो वस्तू आमकां फाव कर आनी जोर दिसा आमकां भोगसूंक आमकां कृपा आनी बोल दी. आनी आमचे पातकां भोयताण्णी येता ते आमचे सगळे निवार आनी आमकां तूं रागान सांबाळ म्हूण तुका आर्गां दिता दिनवासता जेजू. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. I'm here on this earth to do the will
will of my Father in heaven. He obeyed his Father to the last. It works in two ways for us. You can hear the word of God and pretend we have not heard it and be in Satan's side. Or you can hear the word of God and work according to it and obtain for us eternal bliss in heaven. Bapa Tuka Tushas moga gayan gota Bapa Tuka Arganita Tushas moga gayan gota. दीक्षा देवा बाप्पा किरीत भाशेन वेळा खातीर हांव तुका अर्घ आनी दिनवास दिता. अर्घ आनी दिनवास दिता आमच्या फादरा पासत बॉलमॅन आनी फादर पिटरा पासत हो सयत ते आमकां तुका भेट करून दितात देखून मनान घेवन खातीर ही भेट फकत आमचे खातीर आमचे बरें जेजू हो सयत ते आमकां दितात देखून आमचे पासत बरे तरेन वावरतात देखून हांव तुका अर्गान दिनवास दिता. आनी तुवें सांगलां तुजो पुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान घे. सगळे आमचे कश्ट आमचे त्रास आमचे दूख आमी तुजे कडेन दिता जेजू आनी तुजे फाटल्यान पुरीस घेवन आमकां चलून तुजोच आदार मागता जेजू. पुरसा फाटल्यान जैत आसा जेजू आनी हें जैत तूं आमकां दितलो न्हू आमी जाणा जेजू. अर्घ तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. Bapa Heavenly Father, for blessing me with a new day to do your will perfectly as you wish. And you have given me, Lord Jesus, to imitate Mother Mary, to imitate. I ask your abundant blessings, Lord Jesus, on this day of mine, on the people I will meet today, and the words I will say to them. I entrust my thoughts, my words, my actions into your hands. Use me, Lord Jesus, in the way you know best, that will be pleasing to the Heavenly Father. Give me the grace to accept the things, especially my office, which will not be according to what I wish, but help me to accept it as your will for me. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. I praise you, Jesus. Bapa Tuka Tushas moga gayan gota. Bapa Tuka Tushas moga gayan gota. Good
Heavenly Father, I lift up my prayers for the political situation in this country. As the preparations for the elections are heading forward, Lord, I surrender all the leaders into your hands. Wash their minds, thoughts, actions with your precious blood, Heavenly Father. I surrender all the people, the citizens of this country, that we may be able to choose and make the right decisions, so that we may be free to live freely in this country, the freedom which you have given us. I surrender each and every one of them into your hands. I bring them to your feet, Lord Jesus. Wash all of them with your precious blood. Wash all of us with your precious blood. Purify our thoughts, our minds, our actions, our deeds, that we may be able to take the right choices we need to take for the heading elections. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus.
जेजू मुखार आमी वेळार दिमी घालून आयचो दीस उदीक करून आयची घडयो आमकां बरे तरेन फावो कर। आमच्या कुटुंबा सांगाता आयचो दीस आमकां ताच्याच बरेपणान मेळूं। आज ज्यो कितें घडयो घडटल्यो त्यो ताचे मोहिमेक जावन आमच्या जिवितांत दुसऱ्याच्या जिवितांत आमकां मेळून ताचो आशिर्वाद घेवन आमी दिमी घालुया आनी किरीत भाशेन ताका किरीत आमचें जिवीत आमी भेटयता म्हणून किरीत ताका ह्या वेळार भास दिवया। आमी गायन करतले शेवटाक Q3 पेज नंबर 166 उदीक देवाचो आसरो आमकां मेळूं आनी देवान आमकां आपल्या आसऱ्याकान धरून ताचोच आसरो आमी मागुया। आसरो दी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पांख्या सावली। आसरो दी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पांख्या सावली। तूच म्हजो व्हड आसो तुजेरूच बातें दुस्मान वेलो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोका। आसरो दी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पांख्या सावली। आसरो दी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पांख्या सावली। माता तुज्या नामान तुजे काकीन घे म्हाका आवय जशी आपल्या धाकट्या पालवान आमकां एकठांय घाल। आसरो दी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पांख्या सावली। आसरो दी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पांख्या सावली। थीर म्हाका तुजेर विस्वास जोरी चलता काळोखान निर्मिनाका म्हजो विद्वास आयल्यार म्हजेर आसरो दी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पांख्या सावली। आसरो दी देवा लिपय म्हाका घालून तुज्या पांख्या सावली।
काढून घेऊया. I2 पेज नंबर 116. I2. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू करपा देव. आज आमी केरीत भाशेन मागतल्या सोंपलेल्या रोजेश वाझाच्या आत्म्या पासत देवान ससनाचो विसो दिवन सर्गीचे सूख फावो केल्या प्रमाण ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया रश्मी आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमता देवान ताचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकेन ताका राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. मागुया आपल्या खातीर मागूंक लायतली जायती आमची पिडेंत आसलेलीं भावा भयणां, आमच्या जायत्या कॉन्वेंटांनी आमच्यो माद्री भयण्यो पिडेंत आसात, जाणटे पिरायेक आसात. जायतीं जाणां ह्या वेळार आपल्याक माग म्हणून आमचे लागीं प्रार्थना करता. खिरीत भाशेन आयचो दीस शुक्रार आमी उपास करतल्या प्राचीत करता, दोडवण करता. मागुया आमचे जाणटे पाद्री, आमच्यो जाणट्यो माद्री आसात, तांकां देवान बरे भलायकेन राखूं आनी सांबाळूं. आनी खिरीत भाशेन देवाचो वाव ताणें केलो, हो देवाचो वाव तांकां उदीक आनी उदीक आपल्या जिवितान जें कितें ताणें केलें तें देवाक ताणें भेटयलें. तर तांकां उदीक आपलें जिवीत बरे तरेन देवान निमाणी घडये पर्यंत सारूंक तांकां बरे भलायकेन दवर तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजूचो वेळ आजून येवंक नासलो, नाका लागून तो सोत उलयतालो खरो, पूण फारिसेव आनी धर्मशास्त्री ताका बाबा भयणीनो किरीत भाशेन ते ताची जोडटी करूंक सोदताले. पूण देवाचो वेळ खंयचो वेळ तो जेजू बेस बरो जाणो आसलो. आपल्या जिवितान हेच देवाचे उजोणे प्रमाणे देवाची खुशी करूंक तो वावुरतालो. देखून दर दिसाक स्वतान उलयतालो आनी सत्तेन उलयतालो. देखून ताचेर कोणूच आड गाराणें घालूंक शकनासलो. जिवितान देव आमकां सत्या दिता आनी सत्ते प्रमाणे आमी जिवंक जायते फावटी आमकां सोयीक मेळटा. आमचे हे जिवितान जायते फावटी आमी बेसारमाय करता, आमकां जायते भाशेन गोरवान आमी जियेता. तर आमकां कृपा मागुया, उदीक खालतिकाय आपणाव देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आनी दुसऱ्या मोदें आमी एकामेकाच्या सहकारान मोगान जिवंक केमिसांत आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक आमकां उलो मारून बोगसणे मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमचे पातकांची आमी किरीत भाशेन नियाळ करून दूख धरुया. काळजांतन दूख दूर तोल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत को तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत को
आमची खातीर विनोती खुर्च्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत को सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचें सैम जोखमी आनी असोक्त म्हूण जाणो जावन आमकां भलायकी आनी घोटाय दिवंक नवी करूंक गरज सेवपाय तूं आमच्या हातांत घालताय. दिनवाशान संतोश भरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भक्तिबोन जिणेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोश्टी मनशां आपणा मोदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलेल्यो मांडण्यो त्यो. बऱ्या मनशाक दोळाक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार कोत्ता. आमचे चालीचेर सदां रागार जाता आनी समूर्त मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकोवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव कोत्ता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बळाई दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतनां तो कोसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरीं मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलोना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिकलान आपूण मेळो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरीं मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बळाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोब तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची ससणिकाय आमी तपासून काडटले. लोजेच्या मन्नाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली तांची कल्पना पूण सगळी वांकडी. तांच्या नश्टपणान तांकां कुड्डीं केल्यांत. देवाचे गूठ तीं वळखनात. भोक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच बोरवांसो ना. नितळ निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां भावार्थ ना. देवाचें उतर. आमचो जबाब. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचें सवें सर्वेस्पोर आसाच. परतून म्हणया. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचें सवें सर्वेस्पोर आसाच. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकातांतलीं तांकां निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचें सवें सर्वेस्पोर आसाच. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां
तांचे चडशें सोर्बेस्पोर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सोर्बेस्पोर हात ओडटा. बऱ्या मनशाक उपद्रेक कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सोर्बेस्पोर ताका निवारता. जबाब: जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे चडशें सोर्बेस्पोर आसाच. सगलीं ताचीं हाडां तो राखता, एक पर्यान तो मोडोंक दिवचो ना. आपल्या सेवकांच्या ओतम्यांक सोर्बेस्पोर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. जबाब: जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे चडशें सोर्बेस्पोर आसाच. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलीं भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. जुवांवा परमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू गालिल्यांत भोवूंक लागलो. जुद्यांत भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांचे तोंबूची परब लागीं पावलोली. तांची भावा भयणां परबेक वेतूच जेजू आपुणूय गेलो, उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कोडो नासतना. जेरुसालेमांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कोडोन आयला काय? तर हो खंयचो तो आमी जाणाव, पूण अभिशिक्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कोडचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात वय, आनी हांव खंयचो आयलां तें तुमी जाणात. पूण हांव म्हजेच वस्तोंगी येवंक ना, म्हाका पाठयला तो सत्यवंत, आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला, देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण खरेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयण, आयचें पयलें वाचप कांय बरें जानवाईच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां, आनी कांय बरीं उतरां आमकां ह्या जानवाईच्या पुस्तकांत मेळटात. नुस्तीं मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलेल्यो मांडण्यो त्यो. आनी खरेंच आमी पळोवन गेल्यार आमच्या समाजान आमचेच मदें आमी स्वार्थी मनशां, स्वार्थी म्हणजे सेल्फीश, आनी इतलीं स्वार्थी की आमी मांडण्यो काडटात. कशे तरेन दुसऱ्याक खाला उडयतलीं, कशे तरेन दुसऱ्याचें आमी नश्ट करतले, कशे तरेन बाबा भयणीनो आमी ह्यो मांडण्यो काडून दुसऱ्यांक तांचें जिवीत आमी अदीक जोड करतले. आनी कांय बरीं आज जानवाईच्या पुस्तकांत उतरां मेळटात. नुस्तीं मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलेल्यो मांडण्यो त्यो. कित्याक? कांय बरीं उतरां तो सांगता, बऱ्या मनशाक दोड्याक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. बरो मनीस हाका जिवंक नुस्तीं मनशां दिनात, म्हणटच दोडेर ताका आमी धरुया, गोमटी पिडून ताका मारूंक सोदतात. आनी कांय बरीं हीं उतरां आमचे चालीचे सदांच तो रागार जाता, आनी समूट मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता. आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता, आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतनां तो कोसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय, दुसरीं मनशां चलतात ते वाटेन तो आपूण चलोना. आनी हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. जेजू मनशाची चाल बाबा भयणीनो आपली चाल करिना, आपलो वेळ पावंक ना म्हूण त्या वेळार तो कुडयता, सत्तेन तो उलयता. सगल्या खोडकारांक
वायटव्या मनशांक देवाशीं तो हाडटा. इतलेंच न्हय, आपल्या जिवितान देवाचें दर्शन मनशाक तो दिता. देवाचें राज ह्या संवसारान विस्तारचें, देवाचें राज ह्या संवसारान येवचें, देवाचो गूड पोरगूड जावचो, हीच ताची खाशा येवजण आसता. हाका लागून बाबा बिनो आपलें जिवीत सगळें तो खर्चिता. मनशाची कसलीच ताका गरज ना. तरी आसतना मनशाक सोडवण मेळचे खातीर, मनशाक अदीक आनी अदीक देवा सोशें परतून हाडचे खातीर आपूण आपलो जीव प्राण दिता. बाबा बिडीनो, आमी जायते फावटी म्हणटा जेजू गोडेक मरणाचेर अधिकार नासलो, कित्याक जेजू खुर्साचेर मरूंक जाय आसलें, कित्याक तो जाणा आसलो आपल्या बलिदाना वरवीं मनशाची सोडवण जातली. आपल्याक बापान पाठयलेली येवजण मनशा खातीर बलिदान आपलें दिवंक गरज आसलें. हाका लागून तो आपलें बलिदान दिता, मनशाची सोडवण करता, पुनर्जीवन जाता आनी मनशाक जिवीत वाचयता. जेजू वरवीं आमकां हें जिवीत मेळ्ळां. आज तर आमी पुनर्जीवनपणाचेर भरवंसो दवरता, पुनर्जीवनपणाक आमी आशेवन अंतरेकता जाल्यार हे जेजू वरवीं आमकां ही सोडवण फावो जाल्या. तर ह्याच आमच्या देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक व्हड व्हड विस्मितां आमची सभेन देव करता. देव आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां सोडवण पाठयता. आमच्या जिवितान ही सोडवण आमकां मेळूंक अदीक आमी दिसान दीस प्रयत्न करूंक, नुस्त्या मनशां सारकी न्हय पूण सोडवण घेतिली सोडवणदाराची पाटलावदारां जावंक, आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक उपयोगाचे आमी जावंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगली पवित्रतायेची तूं जोर. ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी तो निर्मळ कारजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासणाचे देवा, सोर काळी आनी सोर वतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय. आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमचे वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय. तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनात तसल्या वस्तूचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय. तूं आमकां देखून सगल्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाची काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या महिमेन. म्हूण सर्गीक कृपा सय सय सर्वेस्पराचे नांव यादव कांकण सय.
म्हूण सोर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसुणे मेरच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. Jesu ami homulo kato, aiekasi lepiena, iligoti to voivovane uso, abituce moror morgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोरजुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तांचे सोर काडीत कमानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रात वंदीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या शेना पवित्र तुझे राज समकाय जी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपत्र राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां अंतर्नेत पडूं दिवं नाका वायटांत. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां दिवा, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका जी खुशी परमे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे सेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे सेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे सेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितरेंचे म्हाका फावना, तुज्या एका उतरान म्हाका बोलाकी मेवतली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया.
भोव मोगाळ बापा जेजूच्या अमोडी कुडी रोगताच्या बलिदानांत मोरनांतली उतरून आमी जिविताक पावता. जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता. ताच्या बोडान आमच्यो आदले पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळोलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरविस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचन्यात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सुत्रायदोची आज कुर्साची वाट 5:15 सांजेच्या वेळार जातली. उपरांत मिसाचें बलिदान 19 तारखेर म्हणजे 19th मार्च खिरीत भाशेन आमचे फिरगोशेन कन्फेशन्स म्हणटकूच खुमसारां संदानाचो साक्रामेंत आसतलो. आमी त्या दिसा खुमसार जावया. भायले पाद्री येतले. ह्या दिसांनी आमी दुसऱ्या फिरगोजांनी वेता तेन्ना जायतो लोक येता तो आमी पळयता. आमचेच फिरगोजेन जायते फावटी लोक येना म्हणटूच 4:30 वाजता आमचे फिरगोजेन सुरू जातले आनी 6:30 निमाणे 7 पर्यंत आमी दवरतले. म्हणटकूच निमाणो वेळ येवंक रावनाकात कित्याक जायते फावटी आमी कांसार जाता दुसरे बसतात तेवूय पाद्री जायते फावटी वचूंक सोदतात. म्हणटकूच आमी सगळ्यांनी हो संदानाचो साक्रामेंत घेवचो. आमचे कॅटिकेटिकल एसोसिएशन आसा तांणी तियात्र हाडला फारिस्यो हो आदाराक भावो भयणो. आमी म्हणटा जायते पयशे आसात कोत्तात पयशे ते न्हय पूण हो खिरीत भाशेन तुमचो आदार तांकां दिवचो म्हूण आमी मागता. 200 रुपया करून तांणी आतां नवे पास काडल्यात आनी हे खिरीत भाशेन मुखार बसूंक तुमी 1-2 तिकेट्यो काडून तांकां आदार दिले अशें न्हय पूण तुमी तिकेट्यो काडून आनी कोणाक दिले तुमी येवंक सोदिनात दुसरी भास पूण काडून तरी तुमच्यान मजत करूंक जाता म्हूण तुमचो तेंको तांकां दितले म्हूण आमी आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. फिरगोस गवळीक सभे खातीर मागणें. सुर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक तुजो वाव चालू दवरूं. ह्या गवळीक वर्सांत आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगळ्या फिरगोजांनी फिरगोस गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूं फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारांत सहभागिरीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भोर. आमी बावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपल्या आपुणूय वळखून आमच्या फिरगोजीच्या आनी फिरगोस गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं सगले सुवाते आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासना. आमीन. गायन घेऊया I5 पेज नंबर 118 I5.